दिव्यवाणी 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 अर्गां तुका सुमियान जेजू होगळाक तुका सुमियान जेजू जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मोगाच्या भावा भयणीनो तुमकां सर्वांक ऑगस्टाची 6 तारीख आयताराच्या सुवातेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज आमी सुमिया जेजूचे रुपांतराचे परब आमी आचरण करता. आमी मागया सर्वेस्पर बापा आगणीत कापूळ धरा तुका अर्गां होगळापांनी वखाणी दिता. आजच्या दिसा सुमिया जेजूचे रुपांतराचे परब आमी आचरण करचे ह्या वखता ही सुवार्ता आयकतना आमकांय तूं रुपांतर कर. पवित्रात्मेची सकत तूं आमकां दी. कितें वाचतां आयकतां समजा सारकें आमकां सगळींची जाणवाय तूं दी. ह्या सुवार्थेद्वारे आमची पिडा शिडा गूण कर, आशिर्वादान बरो आनी जें कितें आमी मागता तें तूं आमकां फावो कर. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो घेवया आमी दानियल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. आवाजवर 7 वळ 9 तावन 10 13 तावन 14. बुक ऑफ डॅनियल चॅप्टर 7 वर्सेस 9 to 10 13 to 14. हांव पळयत आसतना सिंहासनां एका जाग्यार दवरलीं आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. ताची वस्त्रां हिमापरी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ. ताचे सिंहासन एका उज्याच्या आकट्या परी आनी ताची चक्रां जळत्या उज्या बरी. ताचे मुखार तावन एक उज्याची न्हंय व्हाळटाली आनी हजाराचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 फावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. न्यायसभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगाडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनुश्याच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्यांशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतालीं. ताची पदवी ससनाची पदवी ती केदींच सोमची ना आनी ताच्या राजवटकेचो केदींच नास जावचो ना. अंतर्गीत 9 आनी 8. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पर राजवट चलयता पृथ्वी उल्हासूं. दर्या करावळीची गांव आनंद भोगूं. कुपां आनी काळोख वसता ताचे भोंवती. न्यायनीत ताच्या सिंहासनाची बुन्याद. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तोच व्हरतो. सगळ्या संवसाराच्या दर्या मुखार वय सर्वेस्परा मुखार पर्वत मेणा बरें काडटात. मळब ताचें नितीवंतपण परगडटा. सर्व जनांगां देखतात ताची महिमा. सर्वेस्पर राजवट चलयता आनी सगळे पृथ्वे वयर तोच व्हरतो. तूंच सर्वेस्परा संवसाराचो सर्वाधिकारी. सर्व देवांमध्ये अत्युन्नत म्हणटा तो तूंच. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तोच व्हरतो. सान पेद्रूच्या 2ऱ्या पत्रांतलें वाचप. आवाजवर 1 वळ 16 तावन 19. 2 Peter chapter 1 verses 16 to 19. मोगाच्यानो आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची पदवी आनी ताचे येणे तुमकां आमी कळीत करतना चमत्कारेन विणलेलीं गडपां वा काणयो आमी तुमकां सांगूंक नात. ताचो वैभव आमीच आमच्या दोळ्यांनी देखुल्लो आसा. निजाकी देवा बापा तावन मान आनी महिमा ताका लाभतना महिमे ओंत वैभवा तावन ताच्या विशांत आयिल्ल्या त्या ताळ्यान अशें म्हणलें, ओ म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला. पवित्र दोंगरार आमी आसल्या वेळार असो ताळो आकाशांत तावन आयिल्लो तो आमी खुद्द आयकलो. ह्या शिवाय आमच्या मदें दृढपणी स्थापीत जाल्लो प्रवाद्यांचो संदेशय आमी आयकला. तुमी त्या संदेशाक चीत दिल्यार बरें.
दीस उजवाडासर आनी फांत्याचो सुक्रो तुमच्या अंतस्करणांनी उदेसर काळोखान प्रकाशतेल्या एक दिव्या बरी तो म्हणयेत. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. ओ म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवला, ताका तुमी ऐका. सर्वेस्पराक जय जय. माथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अवस्वर 17 ओळ 1 थावन 9. मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्सेस 1 to 9. सो दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी ताच्या भावा जुआंक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरेविंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताच्या मुखामळ सूर्या बरी परस जळ्ळें आनी ताचे वस्त्र उजवाडा बरी धवें जालें. आनी आबळे मोइजे आनी एलिया ताच्या लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तो वळो पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या, आमी हांगास आसचें कितलें बरें. तुका खोशी जाल्यार हांव हांगा 3 तांबू मारतां. तुका एक मोइजेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर दापण घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी ऐका. ताचो ताळो आयकून शिसीतले भियेले की ते धरणीर ओमतेच शेवटले. तवड जेजू तांचे सरशी येवन तांकां आपोड म्हणालो, उठा, भियेनाकात. तांणी आपले दोळे उबारून पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवून येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनुष्य पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकात. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या उजवाडाच्या मिस्तेरांत चवथो मिस्तेर आमी जेजू रुपांतर जालो म्हणून हो मिस्तेर नियाळटा. रुपांतराद्वारे एक वर्ती जबाबदारी देव जेजूक दिता. मात्र न्ही, आपणान कित्याक सुम्याक ह्या जेजूक धाडुल्लो त्या विशयांत शिसांकी तो थंय दाखोवन दिता. रुपांतर कित्याक तो जावन आसलो देव, पूण आमचे बरी तो मनीस जालो. आज हाजी थोडी झळक दानियल प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी पळयता. आनी दानियल प्रवादी तो सांगता, हांव पळयत आसतना सिंहासनां एका जाग्यार दवरली आनी एक जाणटो आपल्या आसनार आसलो. ताची वस्त्रां हिमा पर्यंत धवी. हें आमकां उगडापण ग्रंथांनी वाचूंक मेळटा. आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ. ताचे सिंहासन एका उज्याच्या आकठ्या बरी आनी ताची चक्रां जळत्या उज्या बरी. ताचे मुखार तावन एक उज्याची न्हंय वळटली आनी हजाराचे हजार ताची सेवा करतले आनी 10,000 फावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. न्याय सभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडली. दानियल प्रवाद्याक देव एक उगडापण करता. देव कोण, देवाची महिमा कितें आनी तें तो ताच्या दर्शनान तो पळयता. आनी तो सांगता, पळय, हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना. पूण आमी बागेवन त्रिनाद म्हणटा, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो एक जावन आसात. आनी हें दर्शन ताका मेळटना त्या दर्शनान तो हांव रातच्या दर्शनान पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. त्या दर्शना मरीफात देवान जेजू विशांत वळस ताका कळीत केलें. मळबाच्या कुपांतल्यान येता ते हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचे शिवेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. आमकां कळीत आसा नव्या सल्ल्यान ती पदवी, महिमा, रायपण सुम्याक जेजूक दिल्ली. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतली. सगळीं राष्ट्रां तुका सरपडटली, सक्कट तुजे थंय येतली. ताची पदवी सासणाची पदवी ती केदींच सोमची ना
आनी ताच्या राजवडकेचो केदीस नास जावचो ना. आयच्या अंतर्गितांत आमी आयकलें सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. वय सर्वेस्पर राजवट चलयता, पृथ्वी उल्हासू, दर्या कारावेळेचे गांव आनंद भोगू, कुपां आनी काळोख बसता ताच्या भोवती न्याय नी ताच्या सिंहासनाची बुन्याद. पळया, ह्या सगळ्या सृश्टीचो रचणार तोच आमचो देव, तोच आमचो धनी. आनी तो देव दयाळ, तो मोगाळ, तो सुस्मिकायेन भरलेलो, राग करिनासलेलो आनी आशिर्वादीत करचो देव. त्या खातीर हें किर्तन सांगता, सर ह्या धन्या मुखार सर कोणो दित, ताचे नितीवंतपणो मोळो परगडटा, सर जन हांगा देखता ताची महिमा आनी संवसाराचो सर्वाधिकारी देव जावन आसा. तुंस सर्वेस्परा संवसाराचो सर्वाधिकारी सर देवा मध्ये अत्युन्नत म्हणटा तो तुंस म्हूण किर्तनकार वर्णिता. हाच्या दुसऱ्या वाचप वांजलाच्या वाचपाचो उजवाड आमकां सांपेद्रू दिता. सांपेद्रून 2 पत्रां बरयल्यांत, तातूंत तो ताचो अनुभव कितें जाल्लो त्या दोंगरार तो बरोवन सांगता. मोगाच्यानो, आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची पदवी आनी ताचें येणें तुमकां आमी कळीत करतना चमत्कारेन विणलेलीं गडपां वा काणयो आमी तुमकां सांगूंक नात. पळया, आज सुवार्ता चमत्कार न्ही, चमत्कार जादू. त्या खातीर आमच्या सुवार्तेमध्ये आमी जादू हाडूंक नजो, चमत्कार हाडूंक नजो, ती चूक. सुवार्ता कितें सुवार्ता आसा ती डायल्यूट करूंक नजो आमी. त्या खातीर तो सांगता, पळया, कितें आज सुम्या जेजूची पदवी आनी येणें तुमकां कळीत करतना चमत्कारेन विणलेलीं गडपां, सबार फावटी आमी गडपां कर्ण सांगोंक जाता, पळयनातलें पळयलें म्हणून सांगोंक जाता आनी अशें घडपां करता. पूण ही सुवार्ता घडपां न्ही, सुवार्ता काल्पनीक काणी न्ही. त्या खातीर आमी ह्या सुवार्तेतय संपूर्ण तरान आमी भरोसो दवरूंक जाय. भवातो दवरी जाय जाल्यार आमी ती सुवार्ता लोकांक आसा तशी आनी ताचें कितें विवरण आसा आमी तें सारकें दी जाय. त्या खातीर आमकां पवित्र सभा मजत करता. आमी कोणेय कितेंय सांगूंक जायना. थोडे फावटी कितें जाता, सुवार्ता थोड्यो काणयोच सांगून बसतात, घडपांच सांगून बसतात, आपणाचेच व्हडपण सांगून बसतात. न्ही, सुवार्थ्यान व्हडपण क्रिस्ताचें, व्हडपण देवाचें, व्हडपण भगवंत त्रिनादीचें. आनी कोण प्रसार करता तो एक साधन, इज एन इन्स्ट्रुमेंट. त्या खातीर तो सांगता, चमत्कारान विणलेलीं गडपां वा काणयो आमी तुमकां सांगूंक नात. ताचो वैभव आमीच आमच्या दोळ्यांनी देखुल्लो आसा. तसो वैभव आमीच आमच्या दोळ्यांनी देखुल्लो आसा. आनी त्या खातीर तो सांगता, वॉट ही एक्सपिरियन्स, अनुभव सोडलो हांवें आनी तो अनुभव आमी वांजलान पळोवया. आनी तो सांगता, निजाकी देवा बापातावन मान आनी महिमा ताका लाभतना महिमे वोत वैभवातावन ताच्या विशयान आयिल्ल्या त्या ताळ्यान अशें म्हणलें. कितें देवान सांगलें परत तो उगडापें करता, आमकां सांगता, उडासा काडटा, ओ म्हजो पुतू, मोगाचो पुतू, तो म्हाका मानवला. पवित्र दोंगरार आमी आसल्या वेळार हो सुताळो आकाशांतावन आयिल्लो आमी तो खुद्द आयकलो. त्या शिवाय आमच्या मदें दृढपणी स्थापीत जाल्लो प्रवाद्यांचो संदेशी आमी आयकला. तुमी त्या संदेशाक चीत दिल्यार बरें. दीस उजवाडासर आनी फांतेचो शुक्र तुमच्या अंतस्करणे उदयसर काळोखान प्रकाशतेल्या एक दिव्या बरी तो म्हणी येता. त्या खातीर फांतेचो शुक्र तो सर्वेस्परो, तो व्हरतो देव, ताणें पाठयलोलो आमकां क्रिस्त. पेद्रुचो अनुभव ताका सुवार्ता परगट करून प्रेरण दिता, तारण दिता. आनी पवित्र सभेंत मुखेलपण तो घेता आसतना धैर्यान तो घेता, खंयच्याकी तो भियेना, कित्याक तो अनुभव ताका चलयता. आज आमकांय आज ह्या फेस्ता संदर्भात देव रूपांतर करून दी, ताज्या अनुभवान भरून दी, ताजे उतराद्वारे आमकां नितळ करून दी म्हणून आमी ह्या वाचपाच्या आदाराचेर मागया. आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालची जाल्यार आयचो वांजेल आमकां परत रुपांतरा विशयान सांगता आनी एक उतर भारी गरजेचें.
जेजू कितें करता 6 दिसां उपरांत पेद्रूक जाकोबाक ताच्या भावा जुआंक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरविंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो. साबार जाणां इस्रायलाक गेल्ल्यांक कळीत आसा माउंट ऑफ ट्रान्सफिगरेशन रुपांतराच्या दोंगराक तुमकां आपोवन व्हरतात. थंय एक बरें एक देवाळ आसा आनी साबार आश्चर्यां आशिर्वादां बेसावां त्या जाग्यार तावन आमी जोडटा. एक 3 फावटी वेसो भाग म्हाकाय मेळ्ळा. आनी ह्या जाग्यार कितें जालें थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. रुपांतर कितें ताचें देवपण तांकां देवान दाखयलें. ताच्या मुखा मोड सुर्या बरी परस जाल्लें. ताचे वस्तू उसवाडा बरी धोवें जालें. हेंच पळयता दानियल, हेंच पळयता जुआंव ताच्या उगडापणान ती. आनी अबले कोण थंय दिश्टी पडले. मोयशे ऑर्थोप्रवादी पोरन्या सोल्ल्यांत तो मोयशे जावं पुरो मेलो ताका पोरलो जाल्यार आज दिश्टी पडला म्हळ्यार पळय पुनर्जीवनपणा विशांत आमकां मेळची माहेत. मोयशे एलियाक तसोच ताच्या रथार वयर उखलून व्हेल्लो आनी एलिया ताका दिश्टी पडटा. ताचे लागीं उलोवन आसले तांकां दिसलें. तो त्या सन्निवेशांत आसतना पेद्रू सांगता जेजू लागीं सोमी आमी हांगाच आसचें कितलें बरें. पळय पेद्रूचें धैर्य जावं येता उलोवचें. आनी पेद्रू सांगता कितलें बरें तुका खोशी जाल्यार हांव हांगा 3 तंबू मारतां. पागी आसलो आतां तंबू बांदचे बरी या टेंट बांदचे तितलो जालो आमचो. पेद्रू सांगता पळय एक तुका एक मोयशेक एक एलियाक आनी तुज्या सांगात आमकां जागो आसा तें आमकां कळीत आसा. पळय आमकां भोगता थोड्या फावटी अनभोग जाताना एक रिट्रीटाक वता आसतना 5-6 दीस रिट्रीट जावन आमकां हांगाच रावया म्हणून भोगता. पूण ना आमी सिच्युएशनाक देंवन येवंक आसा, संवसाराक देंवन येवंक आसा, लोकांक मेळोवंक आसा, लोकां लागीं जियोंक आसा. आनी तो सांगता आमी 3 तंबू मारया एक तुका मोयशेक आनी एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान दानियल प्रवाद्याचें आमी पळयता कुपान देव विविध रितींनी तांचे थंय ताचे संकेत रुपांनी तो दर्शन दितलो. कुपान ताचेर दांपण घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो हो म्हज्या मोगाचो पूत. ही इज माय बिलव्ड. तो म्हाका मानवाला. इज वेल प्लीज्ड विथ मी. मोगाचो पूत म्हाका मानवाला आनी तुमी कितें करी जाय ताका तुमी आयका. हो वर्ड व्हेरी इम्पॉर्टंट. लिसन टू हिम. लिसन ताका आयका. आज मोगाची भाव भयणीनो आज आमी रुपांतर जाय जाल्यार आमची भुरगीं म्हळ्यार रुपांतर जाय जाल्यार आमचें कुटुंब रुपांतर जाय जाल्यार आमचें जिवीत रुपांतर जाय जाल्यार आमी ताका आयका जाय. ताका आयका जाय. ताचें उतर नियाळी जाय, वासी जाय, आयका जाय. आनी कितें जाता आयकतना आमचें थंय रुपांतर बदलावण घडटा. क्रिस्तचो अनुभव आमकां मेळटना आमचें खोटेंपण मेळेंपण उणेंपण तें सकड देव नितळ करता आनी आमकां नव्या आशिर्वादांनी भरता. ताळो आयकून शिसीतले भियेले की ते धरणीर वमतेच शेवटले. तो वेळ जेजून तांचे सरशी येवन तांकां आपूण म्हणालो उठा भियेनाकात. ताणें आपल्या दोळ्या उबार पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवून येतना जेजून तांकां ताकीद दिली मनुश्य पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयलें कोणाकच सांगिनाकात. कोणाकच सांगिनाकात. मग शोभावडीन तेंच आज दुसऱ्या वाचपांत पेद्रू ताचो अनुभव भायर काडटा. आज एक उतर तुमी एक उतर तुमच्या मतीन दवरा ताका तुमी आयका. आज आमी माज्याक आयकता, युट्यूबाक आयकता, फेसबूक या सोशल नेटवर्कांत येवचे TV चॅनलांक आयकता, या पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन्साचे भाशणां कोण कितें सांगता तें आमी आयकता. मग शोभाव भयणीनो आमी देवाक आयकता सोम्याक आयकता सोम्याच्या मोगान आमी भरता सोम्याच्या उतरांत आमी जियेता. कितल्याशा घरांनी देवाचें उतर ना. कितल्याशा घरांनी देवाचें उतर नियाळ करना. कितलीशी व्यक्ती वैयक्तीक कॅथोलीक जावन आज कित्याक आमकां सक्सेस ना, यशस्वी ना.
पळया आज आमकां बायबल आमकां सांगता जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख ना, जो वळखता ताका दया लाभता. म्हळ्यार देवा मुखार आमी येतना देवाचें उतर आमकां उलपायता. ते कितें करता? उलपायता, उजो उलपायता, उजो परिवर्तन हाडटा, उजो पासारता. तशेंच देवाचें उतर पेद्रू कितें करता? साक्ष जावचें बरी करता. पावलाक साक्ष जावचें बरी करता. आपोस्तलांक तें साक्ष जावचें बरी करता. आज आमकांय आमी रुपांतर जाय. रुपांतर मेळेपणांत न्हू पवित्रपणाक, म्हणजे खोटेपणांत न्हू पवित्रपणाक, पातकांत न्हू आमी पवित्रपणाक. आमचे वायट ओडण्यो सवयो कितें सकट आमचें तें आसा, राग झगडें मोसोर अश्लीलपण कामुकपण हें सकट आमी सोडूंक आसा. आमची कोडू मोतू अत्मो परिवर्तन जावंक आसा. आमी आसले बरी जियोवची न्ही. एका कुटुंबांत समाधानाचें वातावरण रोता करूंक आसा. एका फिरगस कुटुंबांत समाधानाचें वातावरण आमी बांदून हाडूंक आसा. जावं पर आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत आमी बुडवून जावंक आसा. ताका आयकूंक आज आमकां पवित्र सभा आसा आनी पवित्र सभेद्वारे आमकां लितुर्जी आसा. विशेष मांडावळे लितुर्जीद्वारे आमकां आसा. जावं पर आमचे संघटना आसात, आमी ताका साक्ष जावंक कशें आमकां हर एका आमची खंयचीय संघटना जावं पुरो आमी कितेंय करता. आमी जावं पुरो इगर्जे भितर या इगर्जे भायर, पूण आमी क्रिस्तांवां आमकां फावंडेशन सुमयेचें उतर. त्या खातीर सुमयेच्या उतराक महत्व दिवया, मागण्या महत्व दिवया. भावार्थी आमी जावन आसा तें आमी विसरचे न्ही. संवसारांत ह्या संवसाराच्या दावलातेक बुडोवन पडोवन रडोवन मेळचे न्ही. बगार आमी उठोवन एक नवें जिवीत जिये जाय. ती सकत आयच्या रुपांतराच्या हे परबे संदर्भी सुमीस म्हाकाय तुमकांय सगळ्यांक फावो करून दी. आमच्या ती हर एकल्या ती अस्कत काय आसा. आमच्या भितर आमकां नियंत्रणां काडूंक जायनातले सोंगत्यो आसात. ते सुमीच्या सक्तेन मात्र साद आसा. तर तसो सुमी आज पातक्यांक रुपांतर करून दी. वायटांत बरेपणाक आमकां हाडून दी. काळोखांत तो उसवाडाक हाडून दी. मरणांत जिविताक आमकां हाडून दी. आमच्या आळसायेंत सुडसुडायक तो हाडून दी. आनी ताच्या पवित्रत्म्यान बरोवन आमकां बुडवून करून दी म्हणून आमी मागया. सर्वेस्वर बाबा अगणित काकूळदरा तुका अर्गां होगळाप आनी वाकाणी दिता. सुमया जेजूच्या रुपांतराचे परब आज आचरण करच्या ह्या वखता. ओ म्हजो पूत, मोगासो पूत, ओ म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका म्हूण बापा सांगले. आज सबार जाणां तुका आयका नासतना कथोलीक भावार्थांत रावन पयस आसात. देवांत रावन इगर्ज माथ्यांत रावन पयस आसात. तांचेर तुजी दया देवून येवं दी. देवा तूं वर्तो जावन आसाय. तुजो मोग आमकां जाय. आयच्या दिसा सबार जाणांक रुपांतराची कृपा तूं फावो कर. जी कोण कश्टांत आसात, बंदड्यांत आसात, पिडे शिड्यांत आसात, वायटांत विघ्नांत आसात, तांकां सकट तूं सुटका दी. तुका आसात कितेंच ना बापा. बापा आमी तुज्या लागीं विसारतना तूं दिताय. तुज्या पुता जेजूकूच फाटयल्लोय तुवें आनी त्या जेजूद्वारे आज विशेष आशिर्वादां बेसांवां पेकोवन तूं आमकां पाठोवन आसाय. तर ह्या सगळ्या संवसाराचेर तुजे आशिर्वाद देवून येवं दी. संवसाराच्या 750 करोड लोकांचेर, जावं पर भारत गांवच्या 130 करोड लोकांचेर, आमच्या ह्या राज्याचेर, कर्नाटकाचेर, सकड कॉन्टिनेंट्सांचेर तुजे आशिर्वाद देवून येवं दी. सूर गांवांनी सयचें झगडें मणिपुरांत जावं पुरो, आमच्या एक्सिडेंटां, अवघडां, झुजां जावं पुरो, ही सकड त्या काळजा व्यक्तीची तूं परिवर्तन कर, रुपांतर कर ह्या संवसाराक. राय राणींक, सर्वाधिकारींक, प्रायम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तशेंच गव्हर्नर, अध्यक्ष, डिक्टेटर सगळ्यांक तूं आपडो. ह्या संवसारांत कश्टोचो लोक बसत आसा, तांचेर दया देव देवं दी. आयची सुवार्ता तांकां पेकोड हाडून दी, भलायकी हाडून दी, कोरपा हाडून दी. तांचे भितर आसलो अंकर, बंदपस, बंदड्यो सोर पयसो दिता. तुजें उतर आमकां गूण करता, भलायकी दिता. ती गूण जाली कसले आल्या पाल्या वरवीं न्ही, लेपा वरवीं न्ही, तुज्या उतरा वरवीं, तुज्या आमोलेक रगताचें रक्त कणाकणांचें शेणाचें रणाचें शेणाय तेजो. 38 वर्सां तळे लागीं आसलेल्या कापुडलो तूं, मेल्ल्या लासाराक जीव दिलो तूं, कुरड्याक पडोवचे बरी, तोंड्याक सयचे बरी, मोन्याक उलोवचे बरी, बेऱ्यांक आयकोवचे बरी केल्लो तूं. तुका आसात कितेंच ना. कोणची दुखांनी मागतात तांचेर आशिर्वाद देवून येवं दी. तुजो सेवक जावन तुवें म्हाका सांगलें कितें बांदता सोडयता रुपये भांगर म्हजे थंय ना. तुज्या सक्तेवर नांवान, महिमेवर नांवान इस्वार्थ आयकोवचे हर एकल्या खातीर हांव मागता. टच देम लॉर्ड, हील, गूण कर तांकां, सरण कर, बंदोड निष्क्रिय जावन दिता.
जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सोडका. सर पदवेदार देव बाप, पोत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी तुमकां ताच्या कृपेन भरो. आमेन, आमेन, आमेन. बापू फ्रँकलिन सोजो शोमो गादियेसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसामा खातीर तुमी मागा. मोगाचो न्हू तुमकां सर्वांक सुम्या जेजूच्या रुपांतराच्या परबेचे तुमकां उल्हास पाठयता आनी जाता तितल्या लोकांक हो संदेश तुमी तुमच्या सोशल नेटवर्काद्वारे वांटून घेया. दिव्यवाणी